आज आम्ही एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतलो आसा। एक्चुअली मनात आमची फुल काँग्रेस आसा, पूण काही कारणां लागून आमी मातशे पयस गेल्ले आनी अशें कळून येलें की काँग्रेस पक्ष एक असो पक्ष आहा ज्या पक्ष बारीक बारीक लोकांक न्याय दिवपाचें काम करता। आमचे खुबशी बगलाटां आयली, खुबशे त्रास आमकां सोंसूं पडले आमी नेतुलीचे पंचायतीक काम करतना। ताका लागून आमी आज जो आमचो फुडारी काँग्रेस पक्षान आसा ते सगळे आमकां बरे भशेन आमकां हेल्प करतले प्रत्येक कामाक। आमचे नेतुले गांव खुबशे जे एग्रीकल्चरिस्ट आसा जावं मायनींग डिपेंडंट आसा, जे फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरीक जे लोक आसा ताका खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी जे आमी सरकारान फाटले आदले सीएमान हांवें पर्सनली वचून आमी पंचायत मेंबर मांडले ते इशू एकूय सॉल्व जालो ना आनी आमी एक आशेन आनी फुडें कितें तरी घडयतले अशें म्हणून हांवें एक आतां पार्टीक जॉयन जाल्ले आसा। म्हाज्या बरोबर म्हजे 3 वांगडी पंच मेंबर तेय म्हाज्या बरोबर जॉयन जाता। आज बरें दिसता की अभिजीत आनी बाकीचे तेंचे पंचायतीचे पंच वांगडी बाकी सगळे समस्त अशे काँग्रेसी भितर ठरावीक अशे प्रॉमिनंट अशे खांबे सांगेचे आनी प्रवेश केल्लो आसा आनी जेणे करून आयज आनीकय काँग्रेस पार्टी भक्कम जावपाक आनी खास करून जे उद्दिश्ट आमच्या दोळ्या फुडें आतां सद्या जे आसा ते लोकसभेचे इलेक्शन आनी सादीन बाबाक आमी जिखोवपाचे जे आमी जिद्द केल्ली आसा, निर्णय केल्लो आसा, हाका सगळें समर्थन दिवपाक आयज वातावरण सावथ गोवा भितर तयार जाल्लें आसा, सगळे सज्ज जाल्ले आसात। तातूंत भितर आयज तुमचो सगळ्यांचो आनीकय भर आनीकय वांटो मोलादीक वांटो हे जिखोवपा खातीर आमचो जे उद्दिश्ट आसा हे म्हणजे पार पडपाक आमकां खुबशे उपयोगी जातले। बाब अभिजीत देसायान घेतलो तो म्हणजे तो आनी ताजे बरोबर ताजे 3 पंच, तो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो, ताजे 3 पंच म्हणजे विठ्ठल गांवकार, संतोष नायक आनी प्रकाश भगत हे आज काँग्रेसी भितर सरतात। म्हाका याद जाता अभिजीत देसायाच्या बापायची बाब सत्यवान देसाय ताजे बरोबरय म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी। तो जिल्हा पंचायतीचो एक्टीव मेंबर आशिल्लो आनी बाय हार्ट सामको काँग्रेसमॅन आशिल्लो आनी सदांच त्या भागांत गेलो जाल्यार आमचे बरोबर सदांच तो केन्नाय आपयलो जाल्यार येतालो। आनी म्हणून आज म्हाका दिसता अभिजीत देसायान एक अत्यंत म्हत्वाचो निर्णय घेता। ताका ज्या पद्दतीन त्रास दिवपाचो प्रयत्न जाता तो प्रयत्न पळयत जाल्यार हालींचे तेंपा असो त्रास दिवपाचो प्रयत्न केन्नाच कोणें केलो नाशिल्लो। पूण ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाचो सुद्दां प्रयत्न जालो, कोर्टान वचून स्टे घेवची पडली। अशे तरेतरेचे पद्दतीन ताका म्हणजे ताज्या फाटल्यान आख्खे नेत्रावळीचे विलेज तांच्या फाटल्यान आसा।